नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र शक्तिनगर मंगळूर हांनी प्रस्तुत करचे सीए साधक कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांचे स्वागत करता. मे 2025 द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट केलेल्या सीएच्या अंतिम परीक्षेंत उत्तीर्ण जावन सीए म्हणून घेतलेले एक साधक आज आमगेलो आसाची. हांगेल नाव सीए जागृती नायक. जागृती, आयज कार्यक्रमाक तुमक हार्दिक स्वागत. धन्यवाद. जागृती लोटू संभाषण करचाके फुडा हांगेले किरू परिचय तुमगेल मुखार दिवचे हांव इश्ट पावता. सीए जागृती नायक हांनी मूलतः उडपाच्या. हांगेल अन्नाल नाव अमुंजय माधव नायक. हांनी मुंबईंतू टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स बिझनेस कोर्न आसाची. हांगेल अम्माल नाव उषा नायक. हांनी होम मेकर. हांगे एक आक्कस हांगेल नाव नियती नायक. हांनी कोड्यालांतू फॅमिली बिझनेस पळोवन घेतासाची. हांगेले स्कूलिंग गव्हर्मेंट हायस्कूल वळकाडू हांग पूर्ण कोर्नु. पदवी पूर्व आणि बीकॉम शिक्षण पूर्णप्रज्ञ कॉलेजांतू केलेलं आसा. हांनी सीए अमुंजय वेंकटेश नायक आणि सीए के अनंत नारायण पै हांगेल मार्गदर्शनांतू पै नायक अँड असोसिएट्स उडुपी हांगा सीएचे आर्टिकलशिप कंप्लीट केलेलं आसा. जागृती एक बहुमुख प्रतिभे म्हणून येता. हांनी सांतुलेना यक्षगानांतू मस्त आसक्ती दिवन शिकून 25 पशी चड पात्र केलेलं आसा. हांनी संस्कृत भाषे वैरी विशेष आसक्ती दवरलेलं आसा. तितलेने संस्कृत भाषेच्या प्रवेश परीक्षेंतू हांनी गोल्ड मेडल घेतिल्लें आसा. हांगेले हव्यास कसन म्हळ्यारी पेन्सिल स्केच करचे आणि बुक्स वाचचे. सो जागृती, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. सो तुमकां प्रथम जावन निमगुच क्वेश्चन कसं म्हळ्यारी पयरी रिझल्टा दिवस तुम्ही सीए जागृती नायक म्हणून टायटल घेतिलास. सो इतले टाइम तुम्ही स्टुडंट जावन आशिल्लेच. सो सीए स्टुडंटाला एक लायफान थोड अचिवमेंट म्हळ्यारी सीए फायनल पास करचे. सो तुमकां पयर रिझल्ट येताना तुमगेल आनी तुमगेल फॅमिलीचे रिॲक्शन कशें आशिल्लें? मस्त खुशी जाला. म्हळ्यार आम्ही एक 2 o'clock लागी एक्सपेक्ट करता आशिल्ली ती रिझल्ट येता म्हणून. बट ह्या 9 घंटाकच येवन आशिल्ला. म्हागेल फ्रेंडाल कॉल आयला. हांव तेन्ना देवस्थाना वचून आयले इतलेची. सो एका वेळा पळोवका पुराची कोणा रिझल्ट येता कसं जाता म्हणून एक भंय आशिल्ला. मागीर पळयताना सक्सेसफुल म्हण आशिल्ला. एक वेळा पास म्हणून सांगून हांव अम्माक फुल रोडू स्टार्ट केलो. मागीर हांव वापस चेक केला वय नवा म्हळ्यार फुल एक्साइट जावन मागीर हाय जावचे नाका म्हणून. सो मस्त खुशी जाला. सो आमगेला ओट आशिल्ल्याल खुशी पळोवन आमकांय आनीक खूप मदत खुशी जाता वय. तुम्ही तुमगेल शिक्षण जलतीतल्या आनमल वैरी भारपणाशी स्कॉलरशिपाचे अमाउंटांतू केलेलं आसा. सो ह्या स्कॉलरशिपा ಬಗ್ಗೆ आमगेल्या वीक्षकांक कसं सांगू इष्ट होता की? म्हळ्यार हांव सेकंड PUC जातरी बीकॉम आनी सीए ओटू करचा म्हणून डिसायड करनाशिल्लें फर्स्टाकच. मागीर दोन्ही फीज बंद जाता. हांव इवनिंग कॉलेजा वचचे सकाळी सीए इंटर कोचिंग तशें म्हणटा दोन्ही फीज जातना. सो ते कष्ट जाता म्हणून सांगला अम्मान. मागीर तितल्या म्हळ्यार कष्ट जाताना हांव दोन करूनच जिनवा म्हणून थोडे आलोचन करताना GSB स्कॉलरशिप लीग म्हणून तांगेल कॉल आयला. तुगेल पर्सेंटेज लायक आसा सो तू कसं शिकता की शिक आम्ही दिताची म्हणून थंय सांगले. तशें हांव कंटिन्यू केलं. तुमका धार्मिक विषयांतू मस्त आसक्ती आसा. तुम्ही सांज दुखून डेली देवस्थाना वचत जावा, देवाल स्तोत्र वाजत जावा, ह्या पुरा करता आशिल्लेची. सो तुमका ह्या प्रॅक्टीस तुमगे स्टुडंट लायफांतू कशी पॉझिटिव्ह जावन इम्पॅक्ट पडली? मागेल मोम आनी अम्मा म्हाका सांज दुखुनाची देवस्थाना व्हरता आशिल्ली ती. सांज आसतना म्हाका तितलें कळनाशिल्लें. म्हळ्यार सांज आसतना तितलें कसं ड्रीम पुरो आसनाशिल्लें. व्हड जाताना थोडे शिकचे विशयान तू ह्या करका तशें करका इतली मार्क येवका म्हणून म्हळ्ळें तेन्ना म्हाका थोडे देवा लागी निमगेला जत्ता म्हळ्यार एक बिलीफ चड जाला. आनी म्हाका स्टडी लिवान ते मस्त हेल्प जाला. म्हळ्यार वाजून थोडे पूर जाताना हांव कसं करचें म्हणून आलोचन करताना हांव एकलें की आमगेल देवस्थानान तू रामनाम जाता आशिल्ला. सो हांव सकाळी दुखून सांजे ते वाजून पुरो जाले कुडले ब्रेक म्हणून हांव रामनामाक वचचें आशिल्लें. एक हाफ एन आवर रामनाम कोरून मागीर हांव वापस घरा येवन वापस वाजूच्या बसता आशिल्लें. तशें म्हाका ते पीस ऑफ मायंड वापस येता आशिल्ला. वापस तितलें कॉन्सन्ट्रेशन वाजूच्या जाता आशिल्लें म्हाका. सो ते रामनाम करताना आमकां खुशी मेळटा. एक रिलीफ जाता. वय. सो आम्ही कितले एफर्ट घाल्यार तांतू देवाल दया मात्र जाता. सो ह्या सीए कोर्स म्हणटान तांतू अप्स अँड डाऊन्स असता आणि केलो पॉइंट ऑफ टाइम आमकां कसं दिसता सेल्फ डाऊट येता. सो असल टायमान तू तुमकां मोटिवेट करून
मुखार व्हेलेल्या प्रोत्साहक म्हूण कोण आसा की हा मागेल अम्मा म्हळ्यार हांव आनी अम्मान मात्र अशी घरांतू सो हांव कशें न्ही भंय केलें तेन्ना हांव म्हळ्यार सेल्फ स्टडी केलेलो थोडे म्हागे फ्रेंड्स जाले पुरो उलयताना म्हाका थोडे हांव आनी वाजूका दिसता चड रिविजन पडतालें म्हाका म्हण दिसताना हांव भंय करताना म्हाका अम्मा ना तशें कशें भिवचें ना आतां तितलें वाजिल्लो ना वाजिल्ल्याक तुका फल मेळटालें म्हणून अम्मा म्हाका मस्त मोटिवेट करतली सेकेंडली सांगता म्हळ्यार म्हागेलो अक्क न्ही बाबाजी तन्ने अशें मंगळूरांत बट तन्नी एवरी टायम म्हाका फोन कोन्न म्हणचेशिल्लो तूं वाजी तुगेलो प्रयत्न तूं करी बट देव कसं म्हण करतालो म्हणून हांव तशें सांगतालो आनी आमी सीए करतना केन्नाय जावं डिसिशन घेवका हांव सीए करता म्हण सो तुमी ह्या सीए करचे डिसिशन केन्ना घेतलें हांव म्हळ्यार सांग दुखून फर्स्ट MBBS कोन्न MD कोन्न हार्ट स्पेशलिस्ट जावका म्हूण आशिल्ली तेन्ना तितलें म्हळ्यार सीए बगे गोत्नाशिल्लें म्हाका मागीर एक 9th मंथान म्हागेले मार्क्स आनी थोडे पळोवन आनी MBBS खर्च चड तितले पुरा शिकोवचें जायना म्हूण सांगून अम्मान कसं एक विंगड पळोवका म्हूण सांगिल्लें तेन्ना एकल्याकला सीए कोरयत दिसता म्हूण तशें 10th मार्क्स पळोवन मागीर म्हाका सायन्स MBBS वाला विंगड कसं इंट्रस्ट नाशिल्लो सो हांव कॉमर्स घेवन थंय देखूनच सीए कंटिन्यू केलो सो तुमी फायनान्शियल डॉक्टर जाले होय ओके आनी तुमी सीए फाउंडेशन आनी इंटर ह्या दोन्ही कोचिंग घेतला सो सीए फायनलाक सेल्फ स्टडी केलो सो ह्या कोचिंग दुखून सेल्फ स्टडी पॅटर्नाक शिफ्ट जातना तुमकां खंय दिशिल्लें की ह्या कश्ट जातास हांव सेल्फ स्टडी करचे बदला कोचिंग घेवे म्हळ्यार म्हाका फर्स्ट हांव स्टडी लिवा गेलें तेन्ना हांव म्हळ्यार एक अशी टार्गेट म्हणलें गेल की हांव स्टडी लिवाच किंवा फुडें एक 6 सब्जेक्ट वरन काही करपाची म्हण बट मागेल समाज 2 सब्जेक्ट वरन जायनी आशिल्ला सो तेन्ना थोडे भंय करता आशिल्लें इन केस हांव कोचिंग घेतली जाल्यार मागेल जाता आशिल्लें दिसता दोड वाजून एक वळपणी म्हण बट मागीर हांव वाजूच रिविजन चड केलें तशी म्हाका दिसलें ना सेल्फ स्टडी आनी कोचिंगाक कसं डिफरन्स ना थंय कसं म्हळ्यार आमकां परफेक्ट आसता या अशी जाता म्हणून आमकां हांगा कसं म्हळ्यार आमीच पूर आलोचन करपाक जाता म्हळ्यार आमकां एग्जाम पॅटर्न गोत असो ना कोचिंगाक गेल्यार तांकां कळटा म्हळ्यार ह्या क्वेश्चन नंबराक हांगा दुखून असं येता म्हण आमकां तें कळ्ळ नासना बट मागीर म्हाका त्या वाजितान दिसलें ना वाजिल्यार जाता म्हणून तशी तुमी युट्यूब आनी व्हिडिओज रेफर केला आनी B.Com आनी सीए तुमी ओटू केलेलास इवनिंग B.Com न्हू डे टायमार सीए शिककिलास सो ಕೆಲವು ಜನ B.Com जाले ನಂತರ सीए कराची सो तुमकां दोन्ही मॅनेज करू कष्ट जालें की फर्स्ट थोडे कष्ट जातालो ऑफिस हांव सेरवल तेन्ना बट मागीर ते अभ्यासार पडले म्हळ्यार मॅनेज करपाची जाता म्हळ्यार सकाळी म्हाका सीए सोडचें जायना संजे B.Com वरन सोडू जायना म्हणून तशे टाइम थोडे मॅनेज करून करता आशिल्लो हांव आनी ह्या सीएच्या सिलेबस मस्त वास्ट आसा हांतू तुमकां खंयचे एक फेवरेट सब्जेक्ट म्हूण आशिल्लेस की आनी कष्ट सब्जेक्ट सो ताका तुमी कशी स्ट्रॅटेजी केल्या मागेल फेवरेट म्हळ्यार IDT त्या म्हळ्यार म्हाका खुशी जाता थोडे म्हळ्यार DT मनके मस्त डीप आसा न्हू म्हण तशी त्या थोडे खुशी जातालो आनी हांव स्टडी लिवा वतर फर्स्ट स्टार्ट केलेले वाजूच IDT सो म्हाका तितली कष्ट म्हण दिसनी आशिल्ला कष्ट सब्जेक्ट म्हळ्यार ऑडिट म्हळ्यार ते विसरता आशिल्लो कितले वेळा वाजिल्यार वर अपास वाजूका पडटा आशिल्लो सो हांव त्या थोडे म्हाका कष्ट जाल्लो वाजूचाक सो तुमी त्या थिअरी सब्जेक्ट कशी लास्टाक घेतली की सुरवेकची ना हांव म्हळ्यार IDT स्टार्ट करतना ऑडिट आनी IDT ओटू स्टार्ट केलेला मागीर एक वेळा जर तर अपास डेली नेक्स्ट डे हांव फुल दीस कसं वाजून आशिल्ली त्या अपास हांव रिविजन करतली तशी थोडे यूज जाले म्हाका सो थिअरी आनी प्रॅक्टिकल मिक्स कोन्न वाजिल्यार आमकां बोर जायना आनी आर्टिकलशीप तुमी उडपीन तू पैन अकॅडमी केलेलो सो तुमगेल्या आर्टिकलशीप एक्सपोजर तुमकां एग्जामा कशें हेल्प जालें मस्त हेल्प जाता म्हळ्यार म्हाका हेल्प जाल्ली खंय म्हळ्यार ऑडिटान थोडेची म्हळ्यार आमी ऑडिट करनासताची बट रिलेटेड क्वेश्चन येना जाल्यार आयिल्लो तूं म्हाका थोडे हांव ऑफिसान कसो करनाशिल्ली सरान केला सांगिल्लो आशिल्ला मागीर FRान केला क्वेश्चन येवन आशिल्ला बिझनेस कॉम्बिनेशनाचे ते आमकां आर्टिकलशिपान हांव त्या प्रॅक्टिकल थोडे गोत आशिल्ले म्हाका ते हांव ते यूज केला ओके सो ते प्रॅक्टिकल आमी कसन करताची बरी थिअरेटिकल वाजूच बरी आमकां त्या चड आमगेल्या मायंड ब्रॉडन जाता वय सो आनी फायनलाक ಕೆಲವು जन रेफरन्स बुक्स प्रिफर करताची आनी ಕೆಲವು जन इन्स्टिट्यूटाचे आमगेल बुक्स आसता त्या वाजिताची सो तुमी खंयचे वाजिला आनी तुमी वाजितना एज यू डीड सेल्फ स्टडी तुमी शॉर्ट नोट्स आनी केलेलो वय म्हळ्यार हांव ICIH रेफर केलेलो पुरा टेक्स्ट बुक
मागीर म्हाका थोडी फर्स्ट DT कश्ट जाल्ला म्हळ्यार त्या मस्त मॉड्यूल आशिल्ले तातूंत 5 मॉड्यूल आशिल्ला मागीर हांव स्लोली एक थोडे पेज वाचून मागीर ते समरी नोट्स करून तशी मॅनेज केल्ला. आणि CA फायनलान तू आमकां आर्टिकलशीप करतना एक स्टडी लीव मेळटा सो ताच्या फुडें आमी एक पाटी वाचून आसता सो दॅट CA फायनल आमकां स्टडी लीव मेळटा ना आमी वाजेल आशिल्लें रिवायज करता सो त्या रिविजन हॉलिडेन तुमगेलें कशें आशिल्लें प्रिपरेशन? हांव म्हळ्यार स्टडी लीव वचकिंत फुडें लेक्किला की पुरा सब्जेक्ट एक वाचून जावका म्हणून बट मागीर तशें जायना आशिल्ला. हांव मागीर स्टडी लीव स्टार्ट जातना ऑलरेडी खंयच पुरो कंप्लीट जावन आशिल्ले सब्जेक्ट ताजी रिविजन स्टार्ट केला. नवे स्टार्ट जायना तेला ಕೂಡಲೇ हांव स्टार्ट केला फस्टाकच म्हळ्यार मागीर रिविजन उणी जाता फर्स्ट टाइम वाजेला मनके जाता म्हणून हांव फर्स्ट दुखूनची थोडे वाजीत आशिल्ले. ओके सो तुमी खंयचे मागीर वाजयता थियरी की थियरी हांव फर्स्ट वाजीत आशिल्ले म्हळ्यार त्या कंटिन्युअस रिविजन जावका ना जाल्यार पुरा विसरता तशी फर्स्ट थियरी वाजिल्ला मागीर ताजे टू प्रॅक्टिकल करता आशिल्ले दनपा नंतर थियरी थोडे वाजूचाक स्लो जाता आशिल्लो मागेला सो हांव प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट IDT वाजीत आशिल्ली AKFR करता आशिल्ली. ओके आणि ह्या तुमगे न्यू स्कीमान तू तुमी बरयलेलो आसा सो तान तू तुमकां सेल्फ पेस्ड ऑनलायन मॉड्यूल्स म्हणून आसता कॉस्टिंग आनी लॉ सो हाका ह्या क्वेश्चन्साच पुरा डिफिकल्टी लेवल तुमगेला रिटन पेपर्स बरलेले सहज ना ताजे तितले आशिल्ले की म्हाका लॉ पण नॉर्मल दिसले थोडे म्हळ्यार तितले डिफिकल्ट नाशिल्ला कॉस्टिंग थोडे म्हळ्यार MCQ येता ना आन्सर एटली एकच जाल्यार वरना बट तुमी फुल सॉल्व करका जाता इडी क्वेश्चन्स वरना सो प्रॅक्टिकल क्वेश्चन चड आयले म्हण जाल्यार थोडे कश्ट जाता म्हळ्यार पुरा सॉल्व कोन्न बसपा जाता बट मागेला आतां म्हळ्यार एकल्याक एक नमून क्वेश्चन येवचे मेळटा म्हाका चड थियरीची आयला तशें जावन म्हाका तितले कश्ट दिसनी बट मागीर फ्रेंड्सान केला कश्ट जाल्ला म्हण सांगता आशिल्ले म्हळ्यार चड प्रॅक्टिकल येता म्हण. ओके सो सेट ऑफ क्वेश्चन्स तुमकां आनी वरलेल्यांक विंगड आसता बरें. ओके आनी एग्जामाक आमी वचाके फुडें आय मीन बैसले नंतर थंय आमकां 15 मिनिट्स टायम दितात क्वेश्चन पेपर येता आमगेल्या हातान वय आनी तान तूं आमकां केल्या क्वेश्चन्स आमकां गोत आशिल्ले दिसता आनी केल्या आमकां गोत नाशी आसता सो त्या 15 मिनिट्स आमी मॅनेज करची मस्त इम्पॉर्टंट सो त्या 15 मिनिट्स तुमगेली स्ट्रॅटेजी कशी आशिल्ली? 15 मिनिट्सान हांव फर्स्ट क्वेश्चन पळोवच नाशिल्लो हांव म्हळ्यार त्या कश्ट येयले म्हण जाल्यार मागीर खंयचे त्या कंपल्सरी क्वेश्चन आसता सो हांव फर्स्ट क्वेश्चन स्किप कोन्न वरलाल खंयचे हांव म्हळ्यार डिफिकल्टी लेवल सेट करचे आशिल्लें हें करता फर्स्ट म्हळ्यार मागीर खंयच्या म्हळ्यार फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन म्हणटात न्हू सो खंयची म्हाका कंप्लीट समाज दिसता हांव ते फर्स्ट बरोवचें म्हणून प्लॅन घालून बसता आशिल्लें. सो म्हळ्यार फर्स्ट क्वेश्चन आमकां अशी एनीवेज वी हॅव टू रायट इट वरलेला 6th क्वेश्चन आनी पुरा इजी आसता सो त्या फर्स्ट बरोबर आणि आमकां एक एग्जामा देखून आनी एक एग्जामा मध्ये 1.5 दिवस गॅप आसता सो त्या गॅपान तू आमकां आमगे सिलेबस मस्त वास्ट आशिल्ली न्ही इट फील्स लायक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल शे दिसता सो त्या 1.5 दिवसान तू तुमी कशी पुरा सिलेबस कवर करू ट्राय केली? हांव म्हळ्यार स्टडी लीव आसतना खंयची पुरा म्हाका ह्या 1.5 डेजान तू करची म्हण आसता हांव त्या मार्क कोन्न दवरता आशिल्ली वरलाल म्हाका खंयचे ह्या कशी क्वेश्चन आयल्यार हांव सॉल्व करता म्हण दिशिल्लें हांव ते स्किप करता आशिल्ली सो ते मार्क केल्यार मात्र हांव 1.5 डेजान वाजिल्लो वरलाल हांव खाली ऑलरेडी रिवायज जावन आसतना सो हांव त्या वाजूचा वचना सो त्या आमकां आमगेल फर्स्ट राउंड ऑफ स्टडी आनी फर्स्ट रिविजन आनी तुका खंयची स्ट्रेंथ आनी वीकनेस आनी मॉक टेस्ट ICAI कंडक्ट करता सो ಕೆಲವು ಜನರ ಒಪಿನಿಯನ್ कसा आसता म्हळ्यार मॉक टेस्ट बरोवचे 3 गंटे वचून बरोवचे टाइम वेस्ट ताचे बदला आमी विंगड वाजू येता म्हणून आसता आनी ಕೆಲವು जन कसं म्हणटा म्हळ्यार बरयल्यार आमकां आमी सेल्फ इव्हॅल्युएशन करून एग्जामा हेल्प जाता म्हणटात सो तुमगेलो अभिप्राय कसा? म्हळ्यार हांव फर्स्ट लेक्किल्यार ICAI भवनाक वचून बरोवपाची म्हणून मागीर हांव म्हणल्यार मनके सेल्फ स्टडी केला थोडे म्हाका रिविजन चड जाता आशिल्लो म्हळ्यार क्लास घेतल्यार हांव एक आयकून आसता आशिल्लें मागीर वाजूच मात्र बाकी आसता हें हांवच अर्थ कोन्न घेवन मागीर चड वाजूका जाता आशिल्लें तेन्ना म्हाका थोडे एप्रील येताना टायम उणीशी दिसला सो हांव फर्स्ट सिरीज मॉक टेस्ट आयली तेन्ना मागेल्या घरांत बसोन 3 hours कशें बरो येता म्हण हांव बरयत आशिल्ली नेक्स्ट सिरीज येताना हांव कसो केलें म्हळ्यार खाली क्वेश्चन्स पळोवच आशिल्लो ताका आन्सर्स तांणी नेक्स्ट डे दिता आशिल्ले सो हांव त्याची उडगास दवरशिल्लें इन केस आयल्यार एग्जामाक बरो येता म्हण तशी सेकंड बरी न्ही आशिल्ली हांव फर्स्ट वन बरयलो त्या आमगे स्ट्रेंथ आनी वीकनेस आमकां इव्हॅल्युएट करूं जाता
आणि आम्ही वाजयता असताना आमकां सुमार एक डिस्ट्रॅक्शन्स असता. आमी एक कडेन बूक घेवन वाजयता आसताची, बट भायर सोशल गॅदरिंग्स जावो अशें सोशल मिडिया, इंस्टाग्राम हांत पुरा. सो ह्या आनी तुमी कशे डिस्ट्रॅक्शन्स अवॉइड केले? म्हळ्यार म्हाका तशे डिस्ट्रॅक्शन्स म्हणून जावची उणा, म्हळ्यार हांव फुडें तशीच आशिल्ली. म्हाका थोडे तशें जायना, मोबायलान एदूर आसल्यार वरान पळोवका म्हूण तशें दिसना. जाल्यार स्टडीली वगतान हांव केला इंस्टाग्राम पुरा डिएक्टिवेट करका म्हूण तशें केला. बट मागीर एक वेळ स्टडी लीव स्टार्ट जातरी ते आमगे मनांत एक भंय आसता. आतां मेन एग्जाम आसता, ताका वाजूका, पास जावका फर्स्ट अटेम्प्टाची म्हणून ते एक भंय आसता. तशें जावन म्हाका त्या पळोवका म्हूण तशें दिसना. तशें कसं डिस्ट्रॅक्शन म्हणून जायना आशिल्ला. सो आमी यूज केल्यार सोशल मिडिया आमगेल कंट्रोलान मॅनेज करूं येता. आतां तुमगेल CA कंप्लीट जालेलो आसा. आतां तुमगेले 2 ऑप्शन आसता आमी पास जाले कुडले. इधर प्रॅक्टिस करेत एक एम्प्लॉयमेंटा वचचेच. सो तुमगेल कसन प्लॅन्स? आतां मागेल एम्प्लॉयमेंटाची मागीर एक थोडेची एक वर्स एम्प्लॉयमेंट कोरून मागीर प्रॅक्टिस करका म्हणून एक मनांत आसता. त्या कशें जाता म्हूण पळोवका. आणि आमगेल ह्या कार्यक्रमा मस्त आमगेल जुनियर्स आनी कोण CA करका म्हणून प्लॅन करता आसताची तांणी पळयता आसताची. सो तांकां तुमगेले 1-2 टिप्स आसल्यार? कसं म्हळ्यार कंटिन्युअस रिव्हिजन करतास का म्हळ्यार स्टडी लीव येवका जाल्यार आमी ऑलरेडी एक थोडी वाजून आसकाची. फर्स्ट स्टार्टाची करच्या स्टडी लिवान तुझ म्हळ्यार थोडे कश्ट जावच्या पोरो आनी सेल्फ स्टडी कोचिंगाक मस्त डिफरन्स आसना म्हणून हांव लेखता. म्हळ्यार आमी सेल्फ स्टडी वय बट जाल्यार चड रिव्हिजन केल्यार म्हाका तितले कांय इफेक्ट जायना म्हणून दिसला. सो इवन इफ यू चूज सेल्फ स्टडी त्या कसं मॅटर जायना म्हणून हांव सांगता. सो कितले राउंड्स ऑफ रिव्हिजन आमी करताशी तितले ताजे वयर आमी कॉन्फिडन्स येता. सो जायत जागृती आज आमगेल स्टुडिओ येवन तुमगेल जर्नी शेअर केलेला तुमकां मस्त धन्यवाद. खुशी जाल तुमगेल जर्नी आयकून. तुम्ही ह्या प्रूव्ह केलेलास की बरी स्टडीज मात्र कोरून CA पास करका म्हूण ना. सो एक्स्ट्रा करिक्युलर्स आनी ते कोरनय आमी CA कर येता म्हूण तुमी एक एक्झाम्पल. विश्वा कोंकणी त्यांनी म्हाका हांगा येवन एक उलोवच्या ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला धन्यवाद सांगता. आयच्या आमगेल कार्यक्रम पळयलेला सक्कड वीक्षक वर्गांक धन्यवाद सांगून आयज कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता आसाची. तशीच आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब कराची. धन्यवाद.